सोबीत उतरांचे सुंदर पदांचे अपूर्वाच्या संगीताचे हे पैण चलता आसतना 2008 इसवी गल्फ व्हॉइस ऑफ मंगलोर हे कार्य संपवून गावाक पाठी येत असताना वेल्फेअर मेंबर्साच्या कुडींत सुरू जाले एका रितीची बदलावण आनी थंयसर पिडेची कुणां पयल्यान जळकूंक लागली आनी ती नक्की जाता आसतना एका रितीची भिरांत गावजणी निराशा आमकां सगळ्यांक पूण रचणाराच्या मांडवळेक कोणेय विरोध वचूंक जायना पूण तशें म्हणून ह्या परिस्थितींत ह्या सन्निवेशांत आमी हात बांदून रावूंक जायना आपल्या आख्खें जिवीत कोंकणी खातीर संगीता खातीर वापरलेल्या त्या मनशाक खंयच्याच रितीर कश्ट येवंक नजो म्हणल्या एका अभिलाशेन 2009 इसवेंत बंगराळी संगीत सांज आनी त्याच वर्सा युनायटेड यंगस्टर्साचे बंगराळे वर्स जाल्ल्यान कार्याचो संयोजक जाल्लो एक गोडसो उडास काळजा मोरान नासता आनी एक अपूर्वाचें कार्य जायत्या गल्फाच्या प्रतिनिधींच्या मुखेलपणान TMA पायसालांत उबें केल्लें आनी त्या भांगराळ्या कार्यावळार ताणें म्हणलेलीं भांगराळी उतरां तुमच्या नदरेक ह्या पडद्याचेर. मोगाळ कोंकणी संगीत प्रेमीनो नमस्कार आनी बरो येवकार तुमकां सुमेस्तां. देवाची दयेन आनी तुमच्या सर्वांच्या मागण्यान आज हांव परत्यान तुमच्या मुखार हांगासर गायन करूंक उबो रावलां. ह्या उपरांत म्हज्यान गायन करूंक जावचें ना, म्हज्यान उलोवंक जावचें ना अशें हांवें चिंतलें 10 म्हयन्या आदीं जेन्ना म्हज्या जागतेरान म्हज्या भलायके विशीं एक कराड सर्त उगडापी केल्ल्या वेळार हांव निराशी जाल्लो. देवा लागीं हांवें मागलें म्हजें तावन तूं कितेंय व्हर, म्हजो जीव जाल्यार व्हर, पूण जर तूं म्हाका जीवन दवरताय जाल्यार तुवेंच दिल्ली देणी गावपाचें आनी उलोवपाचें हें देणें म्हज्या लागीं दवर, तें तूं काण उरी नाका म्हूण. आनी देवाक म्हजें मागणें पावलां आनी म्हज्या सांगाता तुमच्या मदल्या सबारांनी म्हजे खातीर मागणी भेटयल्यान आनी असो फळ जावन आज तुमच्या मुखार रावन हांव उलयत आसां. सोबीत चिंतनाक पूरक जावन कांय थोड्या तेंपा पयलेंच ताणें घडलेल्या सोबीत उतरांक चड अर्थ येता. आतांचे जाणा मुखलें हांव नेना, कितें घडात गाय म्हज्या जिवाक, फाल्यांची सपनां ती उपकारचे नांत, उडास दवर ह्या भयणी भावा. ही घडी आयची आमकां ती लाभल्या मुखल्या घडयेक नाका परवा. आयचो दीस फावो केल्लेल्या अर्गां पाठोवया धन्या देवाक. कितली सकारात्मक उतरां, पूण ह्या सगळ्या एका कराळ घडये लेगून ताचो स्पिरीट निवोंक ना, ताचें पान देवोंक ना, ताची उर्बा बावोंक ना. आपल्या कुडीच्या ह्या एका कराळ पिडेक लागून थंयसर चिकित्सा चलताली आनी जशें हर एक अध्याय सुरू जाता तो संपणी देखूंकूच आसा. त्या संपणेच्या निमाण्या घडयांनी सारलेल्यो त्यो हर एक घडयो वरांची वरां आमी जायते त्या आस्पत्रेच्या भायर आसतले हांव. आनी निमाण्या त्या 2-3 दिसांनी विणा गांवाक पावलेल्या वेळार मिनाबाई, विश्वास, चोवी सगळीं सांगत आसतना ताणें पदां गावची आसलीं प्रत्येक जावन दोन. एक कोंकणी आमची भास आनी दुसरें आज म्हज्या दोळ्यान देंवोन येता दुकां. आनी तांतल्या पैकी निमाण्या म्हणजे शुक्रारा दिसा, मंगळारा तो अंतरलो पूण शुक्रारा दिसा मंदमतीर तो आसतना लगभग अर्ध्या मतीच्या स्थितीर तो आसतना
ताणें सांगता विना बिना बाय आनी कुटुंबाची आसतना गायन केल्लें रेकॉर्ड केलां आनी तो ल्हान वांटो भोव सूक्ष्म जावन तुमकां आयकुच्या खातीर आस्तार दवरला. आस्पत्रेच्या कटल्यार ताणें गायन केल्लें हें पयले फावटी ह्या वेदीर आमी सादर करता. आमगेली खास कोंकणी आमची भास कोंकणी आमची भास कोंकणी हे कोंकणीतल्या पुत्राची तुझा गोडा ही आमची कोंकणी या भाषेचो हें सुबीत न्ही गे पद. आज म्हज्या दोळ्यान दुकान देंवून येतात. हाय खटाखटा हे शब्द सुबीत न्ही गे. हेंच पद अडेशेव्या नायटाक हांवें गायन केल्यार कशें. असलीं सपनां तूं सपनेल्लो आनी आपल्या मंद स्थितीर लेगून ताणें उसारल्ली ती आशा अभिलाशा ती पोताक पावूंक ना. पूण तें भोव सुबीत उतरांचें ताच्या काळजा मनाक नाटवल्लें सुबीत पद ह्या घडये विश्वास गायता. आज तुका नमान म्हणटना दोळ्यान म्हज्या देंवता दुका. आज म्हज्या दोळ्यान धरून येतात तुका. आज म्हजो कोळो बांदून येता. आपली माय म्हणून आपोंगे माय तुका भोगतालस तुझ्या तोड्या पुता. आज म्हज्या दोळ्यान धरून येतात तुका. आज म्हजो कोळो बांदून घेता. आपली माय म्हणून आपोंगे माय तुका भोगतालस तुझ्या तोड्या पुता. माय भाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तूं. माय भाशे म्हज्या पूर्ण आसाय कोणशांत तूं. माय भाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तूं. माय भाशे म्हज्या पूर्ण आसाय कोणशांत तूं. जादी गो तिका दिजा गो तिका.
भांगराळ्या तुझ्या शेतानी ती पिकलेली बाता काऊन तुझे कोर उभून गेले परदेशान कटा कटा कोंकण भडताना कोंकणी बासूलोयना जालो भांगराळ्या तुझ्या शेतानी ती पिकलेली बाता काऊन तुझे कोर उभून गेले परदेशान कटा कटा कोंकण भडताना कोंकणी बासूलोयना जाले आपल्या मांतान शिकली बास आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक तांकां फुटवाना कोंकणांतली नेणटी नेणटी नातरां तांकां कोंकणी उतरां समजना हाय गतीक म्हज्या हाय गतीक मायभाशी म्हज्या आज म्हज्या दोळ्यान दोन येतात दुखां आज म्हजो कळो बांदून येता आपली माय म्हणून अपंगी माय तुका भोगतालच तुझ्या तोऱ्या पुता मायभाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तू मायभाशे म्हज्या पूर्ण आसाय कोणशांत तू मायभाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तू मायभाशे म्हज्या पूर्ण आसाय कोणशांत तू जादी गो तेका दिजा गो तेका सगळ्या प्रयत्नामध्ये सगळ्या आशा अभिलाषेमध्ये 2010 मार्च 9 तारीख उदलीस ह्या संवसारी पयण संपोवची आनी ताचें पयण संपता आसतना जायत्यांच्या काळजाक धक्को बसुल्लो एक अध्याय संपलो पण ह्या घडयेक एका उर्दू कवीन सांगलेलीं उतरां जिवी जिवी दिसतात मरणाक आनी लग्नाक तुलन करून तो सांगता लग्न आनी मरणामध्ये चड फरक ना लग्नाचो वर उठलो मरणाचो पुरशांव सुटलो फुलां थंय आसलीं फुलां हांगाय आसलीं फरक इतलोच काजार फुलांनी सोबलें मरणाक फुलांनी सोबयलें तूं घरा गेलोय हांव घरास गेलो फरक इतलोच तूं पावलां काडून गेलोय म्हाका 4 सोगांनी उखोल वेलें लोक थंय जमलो लोक हांगाय थंय लोक हांसतालो हांगा रडतालो याजक थंय आसलो याजक हांगाय बँड थंय आसलें बँड हांगाय फरक इतलोच थंयसर तुका कोणेंगी आपणायलें हांगा हांवें सर्वांकी सांडून वसाचें पडलें हांगा हांवें सर्वांकी सांडून वसाचें पडलें हेंच सत एक मरणाचें पूण आपल्या गिता गायनाचें हें सोबीत पयण सुंदर उतरांनी रचलेल्या पदांमध्ये एक अपूर्वाचें पद ताच्या समाधीचेर कांतयलां जीवन जीवन एक सुंदर पयण आनी हें पद ह्या अपूर्वाच्या घडयेक गायन करच्याक वेदीक येता ह्या पंगडा पटली प्रेरक सकत खगोळीक जिवीत बोर सांगात दिल्ली कोंकण मायना मीना रबिंबस गायता जीवन
विघ्नाची मारून लारा विश्वास भरवसो असताना गायते लागला पिरा गायात संतस सलिया दाटलेला छाकरा सडूने गडतेले गावताना विघ्नाची मारून लारा विश्वास भरवसो असताना गायते लागला पिरा गायात संतसी सलिया दाटलेला छाकरा ओ हो जीवन जीवन हे आमचे मनुष्याचे सोबीत गाया आम्ही ते हक्काने गावपाचे थोड्याने दोन पंक्त्यो थोड्याने चार पंक्त्यो घालून आम्ही पाठी वचपाचे घालून आम्ही पाठी वचपाचे हेंच जीवन ह्या सुबेत गीत आनी जिवीत जालें गीत कशें तें पदां सगळें वाळटा आसतना विणा विश्वास आयतीं आसात. आपल्या काळजा मनांतलीं दोन उतरां ह्या सुबेत जिविताच्या पिळणां तुमी साक्ष जाल्लेल्या तुमच्या मोतीक घालच्याक. आईच्या ह्या गीत जालें जिवीत डॅडीच्या जीवन कथा कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्व डॅडीच्या अभिमानींक daijiworld.com आज लाईव्ह देखच्या सर संगीत प्रेमींक आमी काळजांतावन उपकार पडटा. तुमी डॅडी थंय दवरल्या मोग आनी अभिमाना वरवीं आनी तस्सो मोग आनी अभिमान डॅडीन देवा दिन जाल्या नंतरी तुमी आमचेरी तस्सो दवरला. हेंच आमचें प्रेरण अशेंच मुखार वचूंक आनी आमी खंडीत जावन ही दायज आमची मुखारी व्हरतले. तुमी आमकां दिवच्या प्रेरणाक मेळचें आनी एक प्रेरण म्हळ्यार असल्या कार्याक जावचो खर्च माते मारूंक मुखार येवचें डॅडीक तांचो कुटुंबाचो संदोस म्हूण लेखून आमच्या सांगाताच रावचें डॅडीचे व्हड अभिमानी. आयचें कार्य सादर करूंक आमी चिंतलें मात्र ह्या तेगांय मानेस्तांनी मम्मी लागीं सांगलें इतलेंच मिनाबाय तूं मुखार वच आमी तुज्या सांगाताच आसा तुवें कसलीय खंत करची गरजच ना. ह्या तांच्या उतरान मम्मीन आमकां धैर्य दिलें आनी आमी मुखार सरल्या. मोगाळ श्री आनी श्रीमती फेलिक्स स्टेफनी लोबो आनी कुटाम कतार श्री आनी श्रीमती सायमन प्रेसी मचादो आनी कुटाम बारेन तशेंच श्री आनी श्रीमती रोनाल्ड कुलासो आनी कुटाम बँगलोर हांकां आमचें कुटाम सदांच ऋणी जावन उरतलें. तांच्या सांगातास ह्या कार्याच्या खर्चा बाबतीं पोषक जाल्ल्या श्री आनी श्रीमती रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम बारेन एक अभिमानी कतार श्री आनी श्रीमती विल्फ्रेड फेर्नांडीस कतार तशेंच एक अभिमानी मंगळूर हांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. आमच्या संगता रावून आमकां प्रेरण दिवच्या मानादीक पियूस सोज बापांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडटा. ह्या कार्याक सुरवात घालतना ते आमच्या संगता आसून आमचे मार्गदर्शक जाल्ले. तुमकां देव बरें करूं फादर. डॅडीच्या 52व्या जल्मा दिसाच्या कार्याचें प्रसार करून सर कोंकणी लोकांक कळीत करून तशेंच आज हांगासर हजारांतल्या हजारो डॅडीच्या अभिमानींक घरास बसून पळोवंक पावट करून दिल्ल्या daijiworld.com हाच्या सर सिब्बंदीक प्रत्येक तरान उपकार पावता. तशेंच प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबाक लक्षिलो जाल्ल्या श्री वॉल्टर डिसोजा नंदळीके आनी ताच्या कुटुंबाचो आमी काळजांतावन आभार मानता. ह्या कार्याक म्हणून डॅडीचेर मोग दवन पयशिल्ल्या शिकागोतावन हांगासर पावल्या श्री आनी श्रीमती ऑस्टीन आनी टेरी डिसोजा हांचो प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. आज आमचें सोपण करें जालां. डॅडीचें जिवीत बायोग्राफी रुपार छापी जाय म्हण व्हड एक आशा आमकां आसली. तें काम डॅडी जिवंत आसतनाच सुरू केल्लें तरी थोड्या कारणाक लागून आनी डॅडीच्या अस्वस्थपणाक लागून मुंदरूंक जावंक ना. डॅडी सणून गेल्या उपरांत परत तें काम डॅडीच्या एका मोगाच्या इश्टान तें सुरू केलां. ताचे पयलें डॅडीच्या अभिमानी मुखार एका रंगमंचार ताच्याच उतरांनी ते प्रस्तुत करूंक आमकां आज देवान फावो केला. देवाक अर्घां दिता आमी. कोंकणीन हाचे पयलें कोणायची जीवन चरित्रां एका रंगमंचार ताच्याच पदांनी प्रस्तुत जाल्ली आमी नेणाव. पूण आमची आशा आमी उसारतना आमकां सदांच सांगात दिवचो श्री एड्डी सिक्वेरा ह्या फावटी त्याच रितीन ताणें आमकां सांगात दिलो.
आमी कितें उसरता तें सर ताणें आज ह्या पडद्यार LED स्क्रीनार हाडला. हें सर काम ताचें सुरूतावन आखेर म्हणसर तुमी कितें पळयलां तें पुरा एडी अंकलान ते केल्लें. हाच्या फाटल्यान ताणें घाल्ली ती मिनत आमकां सांगूंक साद जावचें ना. दीस आनी रात म्हणलें ताणें एक केलां. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक आमी सदांच आभारी जावन आसता. आज ह्या रंगमंचाचेर आयिल्ले सर कलाकार ते आमच्या संगत आमच्या हर एका कार्यान सदांच संगत दिवन आसात. सर वाजंत्रा वाजोवपी हाचे मुखेलपण घेतल्या पप्पन आनी जॉस्विन, सर कलाकार गावपी तशेंच नाचपी, तांत्रीक सिब्बंदी प्रत्येक जावन क्रिस इलेक्ट्रॉनिक्साचो मालक क्रिस्टोफर मास्करेनस, आयचे कार्य सोडून व्हेल्ल्या आमच्या मोगासो श्री लेस्ली रेगो, सर स्वयंसेवकांक ह्या कार्याचो स्मारक पुस्तक छापूंक सांगत दिल्लो पिंटो वामंजूर, तशेंच हें सभांगण आमकां मेळच्याक सहाय केल्ल्या आमची आदली मेयर श्रीमती जेसिंता विजय आल्फ्रेड हांचो सर्वांचो आमी काळजांत व्हड आभार मानता. आयच्या कार्याक हर रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो कोणायची नांवां आमी काडूंक चुकल्या तर माफ मागता आनी एकाच उतरान सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी हांगासर परत ADCकेर सुरवातलेल्या विल्फॅबाच्या नातवासोवें वेदीर आसा. देव बरें करूं. लेस्ली, आमी जिवीत देखलें गीत जालें, जिवीत जालें गीत ही देखलें आनी हांगासर रोजर आसा. आनी कसली आशा तुका उरल्या? आबाक परतून येवंक. ओहो, आबाक परतून येजय म्हणली ताची आशा. आमी तेंचं आशोवचें. हांगासर आसा आमचे सगळे संगीत खुटाम हांगासर मुखार येजय म्हणून उपकार मागता. सांगाता आनी हांगासर ह्या गिता सोवें आयचें कार्य संपताना हांव सडकन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. निर्भाग्य जीवनान परत तुझे येणे वरस संपून गेले दाडी तुझ्या विणे नाचताना सांगात जोरी ते झाले जिणे दिंडियांनी पडून एकच केले मागणे निर्भाग्य जीवनान परत तुझे येणे परत एक पावटी ताळयांच्या आवाजान दिव्यांच्या प्रकाशान वेदी सजल्या तुका परत एक पावटी परत एक पावटी परत एक पावटी ताळयांच्या आवाजान दिव्यांच्या प्रकाशान वेदी सजल्या
शिरा शिरानी गायान तुझे वाळो भागी जीवन मोजे तुझे तानुब जाले भांगराळ्या मेटानी तुझ्या संगीस संताले फावो हांव नाही तरी देवान निर्मिले रूपकारान तुझ्या नेटून पावन म्हाका केले परत एक पावटी थाळयांच्या आवाजान दिव्यांच्या प्रकाशान वेदी सजल्या तुका परत एक पावटी परत एक पावटी परत एक पावटी थाळयांच्या आवाजान दिव्यांच्या प्रकाशान वेदी सजल्या तुका परत एक पावटी परत एक पावटी पाटी ये तू डॅडी पाटी ये तू डॅडी जीवित आणि जीवित हाच्यामध्ये सर काही फरक ना गीत ताल सुखान असता सुरान गायलेल्या शाबासकी लागता ताचे वडवीक असतात जीवित सुबीतकन जियेल्लेल्याक होगळीक दितात तसो स्मारक घडतात फरक फकत इतलोच दोनायच्या संपवणे वेळी वन्स मोर म्हळ्यार गीत परत गवयता जिवीत जिवंक जायना गीत परत गवयता जिवीत जिवंक जायना सोमेस्तांक देव बरें करूं देव बरें रात देव